एक भुरगो आपल्या स्कॉलान गेलो आनी अशें घडलें की स्कूल काबार जाल्या उपरांत मागीर काळोख जावंक लागलो. शिंव, वांशेल, वय हे सगळे थिंगा भोंवतात आनी हे अशें भोंवतना थिंगा कोण दिसत जाल्यार ते तिका मारून उडयतात. आनी हो स्कॉलांतलो मातसो लेट भायर सरलो आनी तेज्या उपरांत मागीर स्कॉलांतलो भायर सरता तेन्ना काळोख जालोलो. आनी त्याच वेळाचेर थिंगा रस्त्याचे चोर ते लुट्टाट पळय ते थोडे चोर आसले ते वायट काम कोत्ता चोरी कोत्ताले. आनी ह्या वेळाचेर पळय त्या तरणाट्याक थिंगासोरान पासार जावप म्हणल्यार एकदम कठीण जालें. तरी आसतना म्हाका आतां घरा पावोंक जाय आनी त्या काळोखानूय तो भुरगो तसोच मुखार वचत आसा. सारके ते आपल्याचे काळजाची भिरांत घेवन तो मुखार मुखार वचत आसा. कोल्यांचो ताका आवाज येता, वाशेलांचो आवाजूय येता, शिवांचे आनी वागाचो पासून आवाज तांकां येता ते सगल्या मोदें. असोच भियेता एक एक पावल मारीत आसा पूण ताका विस्वास नासलोलो आपूण सुरक्षीत घरा पावतलो म्हणून. ताच्या सोर भोंवतणी पळय तो आवाज पळय तो थिंगा वाजतालो पळय तो आनी भियोन तो मुखार सरतालो. आतां त्या भुरग्याच्या मुखार कसली तरी सावळी ताका दिश्टी पडटा. आतां हांव काबार जालों. कोणाच्या हातांक हांव सांपडोंक सोदिनासलो पळय ताज्याच हाताक आतां हांव सांपडलों. आतां म्हाका दिसता हे चोर आसात पळय तांच्या हातीक हांव फसलों. आतां हे काळोखाचे वेळाचेर पळय आतां हे चोराच्या हातान हांव फसलों म्हणून तो भियेलो. कितें करचें ताका सजमनासलें. कांयच ताका सजमनासलें. थंयच उबो रावलो आनी ती सावळी आतां लागीं थिंगा येता तेन्ना तो मागीर भिवंक लागलो. आनी मागीर लागीं पावता थिंगा ती पळय जी सावळी आसली आनी त्या भाशेन थिंगासोर त्या मनशाक ताणें पळयलो. पुता, हांव तो, तुजो बापूय, भियेनाकाय असो आवाज आयकलो. तेन्ना ताणें तो ताळो आयकलो पळय तो धांवोन वचोन तो वयता आनी आपल्याच्या बापायक वेंग मागता आनी म्हणटा, डॅडी तूं तो? येस, तूं भियेला जायत, घाबरला जायत, आजुनूय घरा पावंक ना हें हांव चिंतून. तूं हूंय तरी फसलाय म्हणून हांवें हें चिंतलें. म्हाका ही बरी खबर आसली म्हणून तुका घरा व्हरच्या खातीर हांव थिंगा आयलो. तुका सुरक्षीत घरा व्हरचे खातीर 2000 वर्सां आदीं पातकाच्या भिरांतींतल्यान घाबरलोलो जालोय आनी सारको भियोन. मनीस जियेतालो. सर्वेस्परा कडेन तो पावो नासलो त्या पासत सर्वेस्पर आपुणूच जेजू क्रिस्ताच्या रुपान ह्या संवसारांत तो आयलो. कित्याक पासत तुमी जाणाव? तुजे भितर आनी म्हजे भितर जी भिरांत आसा ती पयस करच्या खातीर. तुका आनी म्हाका स्वर्गार पावोवच्या खातीर. अशें कितें काय आसलें काय ताका स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत येवपाची गरज पडली? ताचो मोग, ताच्या मोगानूच ताका हांगासर येवपाची संदी दिली. त्या पासत तो संवसारांत आयलो. आनी ह्या संवसारांत जायत्यो तसल्यो वाट्यो आसात. ह्या संवसारांत जायते आनी दुसरे भावार्थ आसात. हे वेगवेगळ्यो वाट्यो आनी पळय हे भावार्थ पळय ते मनशाक कितें दाखयता तुमी जाणाव? ते फकत कितें करूंक जाय कितें करूंक उपकारना तेंच तुका शिकयता. पळय कितें सारकें न्हू आनी कितें करचें तेंच तुका सांगता. मनीस जें पातोक आदात्ता आनी पातकाक लागोन पळय भोगता तें फारीकपण आनी तें फारीकपण दिवचें पडटा पळय तातूंत सुटका कशी खंयच सांगोना. आयकात. एक तरणाटो उदकान पडटा. तो आतां बुडोंक पडटा आनी तो उलो मारता, म्हाका साल्वार कर. एक मनीस थिंगासर पासार जातालो त्या वेळाचेर. ताणें कितें म्हणलें तूं जाणाय? आरे तुका हांवें अशें सांगलेलें न्हू. तें भिरांकूळ उदक म्हणून तुका सांगलेलें हांवें. त्या उदकाशी लागीं वचनाका तुका सांगलेलें. तरी आसतना त्या उदका लागीं तूं गेलोय न्हय. तें उदक एकदम खोल आनी तिका बुडटलें म्हणून तुका हांवें सांगलेलें. आतां हें तुज्या नशिबान बरयलें. आतां कितें करया? तुका आतां कोण साबार करतलो? हांगा उदक चड खोल तें आसा हांगा. तो खोल उदकान पडला पळय तो मनीस म्हज्या नशिबान बरयला अशें तो सत मानता. तेजे उपरांत दुसरो मनीस येता. तो उदकान पडला पळय तो थिंगा वयली मारता, आरे म्हाका साल्वार करात रे. ताका लागून अनुभव आसा पळय तो अशें म्हणटा, आयक म्हजे पुता, जर तुका उदकांतल्यान भायर सरोंक जाय ह्या भाशेन हात मार. कितें करूंक जाय? हांव सांगता पळय त्या भाशेन कर. सांग कितें करचें पळय. लेफ्ट हात वयर काड, रायट हँड वयर काड, लेफ्ट लेग स्ट्रेट कर, रायट लेग स्ट्रेट कर. हे चारय उजार करून आतां तूं हात पांय मार. तूं कितें म्हणटलोय?
उदकान बुडटा पळय ताका इतलें लॅक्चर दिवंक जाता काय? उदकान बुडटा पळय ताका थिंगासर शिकोवंक जाता काय? लेफ्ट हँड भायर काड, रायट हँड भायर काड, लेफ्ट लेग भायर काड, रायट लेग भायर काड, तेजे उपरांत तूं अशें मार आनी तूं अमशी मागीर पेंवंक लागतलोय. अशी शिकोवन दितात. हें करात, तें करात, हिंगा वसात, थंयसर वसात, अशें कर, तशें कर, ह्या भाशेन करीत जाल्यार तूं सालबार जातलें. हें जावंक जाता काय? मनशान जें पातक केलां पळय थिंगासर शांती ना, समाधान ना, तेजी खुशी काल सगळी गेल्या. सारको त्रासान तो पडलेलो आसा. पातकी ह्या समुद्रान तो उदकान बुडत आसा. जेन्ना तूं थंयसरल्यान पासार जाताय, लोकांचे विचार कितें म्हणटा पळय तूं हें कर, तें कर, ह्या भाशेन करीत जाल्यार तुका साल्वार मेवतलें. तेन्नाच तुका मुक्ती फावो जातली. आनी एकलो बापूय आसलो पळय ताचो पूत थिंगासर मेवना म्हणून थिंगासर तो आतां कितें जालें तो थिंगा सोदी सोदी तेका कडेन पावलो. तुज्या मुखारूच म्हाजो भुरगो हिंगा आसलो, आतां खूंय गेला काय? ताणें कितें केलें तूं जाणें? ताणें रोखडेंच त्या उदकान बुडी मारली. त्या उदकान ताणें ती बूड मारली. ताजो बुडटालो पळय तो पूत साल्वार करता आनी ताका मागीर वेंगेन दवरता आनी पुताक तोडेर घेवन येता. हें कितें म्हणटा जाणा? हेका एक विचार म्हणनान ताका म्हणटात मोग. कसलो मोग काय? रोसनाराचो मोग. मनशान ह्या संवसारान आसतना पळय कितलें पातक केलां पळय त्या पासत तो इफेनाचे वाटेर आसलो. तेन्ना तो इफेनाचे वाटेर आसतना स्वर्गार बसोन सर्वेस्वर म्हणटा तूं हें कर, तूं तें कर, तूं हे भाशेन कर, तूं त्या भाशेन कर. त्या भाशेन थिंगा करपाक तो सांगोना. ताणें कितें केलें तुमी जाणा? ताणें रोखडोच आपल्याचो सर्गीचो स्वास सोडून आपल्याचे भुमीचेर तो आयलो. नाश जाता पळय त्या मनशाक तो सोदूंक आनीक साल्वार करूंक. इतलो व्हड तो मोग करपी ह्या संवसारान आनी कोण आसा काय? ताजें बलिदान तें सगळेकेन व्हडतें. मनशान जें पातक केलां पळय त्या पातकाक लागून तेका सगळें कितें फारीक पडूंक तें जावन आसलें मरण. आनी मरणा उपरांत कितें आसलें? इफेन. पूण बापाक आशा आसली. ताजी आशा कितें? ज्या भुरग्याक ताणें रचून हाडला ताका हांव इफेनान वचोंक दिवचो ना. सर्वेस्परान जें रचून हाडला ताजें नाश जावचें उपकार ना. ताका साल्वार करचें. आनी ताका साल्वार करूंक जाय जाल्यार फारीकपण दिवचें पडटलें. म्हजीं उतरां आयकोता ती भावां भयणां न्हू. कोण चोरी करतना सांपडलो जाल्यार ताका सजा आसा. आनी ताका सांपडोंक ना जाल्यार तो एक चोर कसो भोंवतलो केन्ना पर्यंत? जे पर्यंत सांपडना तो. ह्या संवसारान पळय ताणें जें कितें पातक केलां जरी तर तो सांपडलो जाल्यार ताका सजा भोगची पडटा. आनी सांपडना जाल्यार बरें आसा हिंगा थिंगासर असो भोंवतलो हांव एकदम गिरेस्त म्हणून चिंततलो. आनी ह्या संवसारान आसतना तुवें जें पातक केलां घोडयेक तूं सांपडत वो सांपडना पूण मेल्या उपरांत जे कोणें तुका जिवीत दिलां, जे कोणें तुका जल्म दिला त्या सर्वेस्पराच्या मुखार तुका हिशोब दिवचो पडटलो. त्या सर्वेस्पराच्या मुखार उबो रावन तुवें जें पातक केलां त्या पासत तुका फारीकपण दिवचें पडटा. कित्याक तो सगळ्याकीन व्हडतो तो जज. तो एक प्रमाणीक जज म्हणून खरेंपणीन तुका तो सजा दितलोच. पूण त्याच बरोबर तो तुजो इतलो मोग करता त्या पासत तुका साल्वार करूंक आशा दवरता. कशें? तो तरणाटो आपल्याक जाय त्या भाशेन जियेतालो. बापान सदांच म्हणलें पुता तुका जाय त्या भाशेन तूं जियेताय पळय त्या पासत तुज्या जिवितार श्राप येतले. तूं आपल्याक जाय त्या भाशेन जियेता जाल्यार एका दिसा तरी तूं खंय तरी सांपडटलोय. तूं दुखान सांपडटलें त्या पासत हांव सांगता तें आयक. तुजें जिवीत तूं सारकें कर. बऱ्या मनशा भाशेन जिये. ताच्या बापायन ताका सांगलें जाल्यार तो थिंगासर आयकोना. आनी ताचो बापूय तो एक जज आसलोलो. तो थिंगा जज आसलो. एका दिसा ह्या भुरग्यान रॅश ड्रायव्हिंग करून थंयसर एक्सिडंट करता. आनी एक्सिडंट जाला म्हणून त्या दुसऱ्या मनशाक थिंगासर घावे जातात. पुलीस केस फायल जाता. त्या तरणाट्याक थिंगासर त्या बॉक्सान हाडटा. जेन्ना ताका ते कोर्टीन उबो करता आनी त्या कोर्टीन थिंगासर जजमेंट दिवच्याक तेजोच बापूय बसून आसलो. पुताक भरोसो आसलो म्हजोच बापूय त्या स्वातेचेर बसला त्या पासत तो म्हाका कसलीच सजा दिवचो ना. अशें कित्याक तो म्हजो बापूय म्हणून. म्हजो बापूय म्हजो चड मोग करता. त्या पासत म्हाका तो सजा दिवचो ना. अशें चिंतून तो उगी रावन त्या बॉक्सान उबो आसलो. आर्ग्युमेंट जाता त्यो आयकलो उपरांत आनी त्या जजान थिंगासर जजमेंट दिता. 6 म्हयने जेलीची सजा दिता. नाजाल्यार ताजे पासत पळय कोणाक मार बसला तो
जे कोणाक घाये जाल्ले आसा ताचे सगलो देस्पेच ताणें करचो पडटलो. जरी तर तो खंय काम करता जाल्यार लॉस ऑफ पेमेंट जातले त्या पासत तो पागारूय ताणें ताका दिवचो पडटलो. सगलो हिशोब करतोच 5 लाख जाता. आनी ते जुईजान अशें म्हटलें, तुवें 5 लाख आतां थिंगासर फायन दिवची पडटा, ना जाल्यार तुका 6 म्हयने जेलीन वयचें पडटलें. हें आयकल्या उपरांत तो पूत थंयसरूच सारको तो पडोन गेलो. हो म्हजो बापूय आनी तो म्हाका साल्वार करतलो अशें हांवें चिंतलेलें. आनी तोच म्हाका आतां सजा दिता कशें जाता काय? 6 म्हयने म्हाका ते जेलीन रावचें पडटलें कशें जातलें? ना जाल्यार 5 लाख रुपया दिवचे पडटले. आतांचे आतां खंयच्याय हांव काडून दिवतलो काय? तो मोग कोत्ता पळय तसलो तिका बापूय दिश्टी पडटा, पूण त्याच भाशेन तो जुईस म्हणून थिंगासर न्याय कोत्ता. हो तेका बापायचो मोग काय? अशें तो चिंततालो. एके वाटेन तो बापायक बुत्तल्यान शिंकतालो, त्याच बॉक्सान तो सोकला पडटा. हे 5 लाख म्हजे वाटेंतल्यान कोण दितलो? आतां म्हाका कोण सोडयतलो? आतां सगळेंच सोंपलें. ह्या भाशेन जेन्ना तो रडटालो तेन्ना तो जुईज आपल्याच्या जजमेंट सिटांतल्यान सोकला देंवता. त्या जजमेंट सिटांतल्यान देंवन तो ल्हुवान थंयसर येता. सोकला पडला पळय त्या भुरग्या कडेन तो उबो रावता. ताणें हाडला पळय तें बॅग तेका घेवन येता. तातूंतल्यान 5 लाख रुपया काडून आनी ते कुडतीन तो दिता आनी म्हणटा, म्हज्या पुता पासत हांव 5 लाख पयलीं फायन भरता आनी आतां म्हज्या पुताक सोडय अशी विनंती करता. अशें कित्याक करता जाणा? तो ताचो बापूय म्हूण. तो एक जुईज म्हणून थिंगा जुईजाच्या रुपान ताणें थिंगासर न्याय केलें आनी ताका तें फारीकपण दिवंक जावचें ना अशें चिंततालो पळय तो न्याय करपी. बापायच्या रुपान तो सोकला देंवता आपल्या पुता पासत आनी तो तें फारीकपण दिता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, 2000 वर्सां आदीं ह्याच भाशेन तशें घडलें. मनशान जें पातक केलां पळय त्या पातकाक लागून ताका सजा दिवची पडटलीच. संवसार पळय रचून हाडला पळय तो सर्वेस्पर तो व्हडलो जुईज जावन आसा. तो एक जुईज म्हणून आपल्याचे थिंगासर भुरग्याचें तो फारीकपण दिता. पातकाचो मुशारो कितें तुमी सांगात? मरण. ताजे उपरांत सर्वेस्पर कितें म्हणटा मागीर? इफेन. तोच एक सर्वेस्पर आनी तोच एक जुईज म्हणून ताणेंच थिंगासर फर्माण मारलेलें. दुसरे वाटेन ताणें रोचला. तोच रोचणार जाणें मनशाक रोचून हाडला. तोच सोर्गींचो बाप. तो सोर्गींचो बाप सोर्गींचें पळय तें सिंहासन सोडून ह्या पृथ्वीचेर तूं खंय सोकला पडलाय थंयसर, जंय रडटालोय पळय थंयसर, जंय तुजो नाश जातलो पळय त्या सुवातेर तुजे वाटेन ताणें फारीकपण दिवच्याक म्हटल्यार पळय जी सजा तुवें फारीक करूंक जाय आसली ताणें फारीक केली. जी सजा तुवें भोगूंक जाय आसली पळय ती जेजू क्रिस्तान ती सोंसली. त्या पासत त्या संवसारांत आयलो. महात्मा गांधीजीन अशें म्हटलां, जेजू क्रिस्ता भाशेन असलो प्रचारक, जेजू क्रिस्ता भाशेन असलो मनीस हे आख्खे पृथ्वीचेर एकलो पासून तसलो ना. आयज म्हजी उतरां आयकता ती भावा भयणांनो, जेजू क्रिस्ताचो जोल्म सगळ्यांकीन व्हरतो. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत सगळ्यांकीन व्हरतें. जेजू क्रिस्ताचो मोग सगळ्यांकीन व्हरतो. जेजू क्रिस्ताचें बलिदान पासून सगळ्यांकीन व्हरतें. हांव आनी तूं थिंगा आमचो नाश जावंक उपकारना म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचेर देंवून आयलो. तुवें जें कितें पातक केलां पळय ताचें फारीकपण तुवें दिवचें पडना म्हणून ताणें आपल्याचेर घेतलें. ह्या संवसारांत आनी जायते भशेनचे अवतार मनीस आसात. जायते आनी बरे मनीस आसात. जरी तुवें तांकां सारके बारकायेन पळयत जाल्यार आपआपल्याच्या अवतारांत ते दिश्टी पडटात. पूण तूं जेजू क्रिस्ताक पळय, एकूच अवतारांत तो दिश्टी पडटा. आनी तें कितें जाणा? खुर्साचेर उमखवता तो दिश्टी पडटा. ताचें कारण कितें तुमी जाणां? ज्या मनशान तेणें रचून हाडला पळय ताणें पातक आदारलें. आनी जेन्ना अशें घडल्या उपरांत आनी ताका आतां साल्वार करच्याक ह्या आख्ख्या संवसारांत फकत एकलोच तो तारुंडार. ताणेंच ही रचना घडोवन हाडलेली आनी ते रचनेन आतां पातकान पडल्या आनी ताका आतां साल्वार करच्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयलो. मनशान आपल्याच्या हातीन पातक केल्या म्हणून आपल्याच्या हातीन ताणें फिये घेतले. मनशा वायट रस्त्यार चलता म्हणून आपल्याच्या पांयाचेर ताणें फिये घेतले. आमी जे वायट चिंतना चिंताले पळय त्या पासून ताज्या माथ्यार थिंगासर कांट्याचो मुकूट दवरलो. आमी जी पातकी कामां केल्या म्हणून ताजे आख्खे कुडीक घाये दिले. आमचेर येवपाचें आसलें पळय तें फारीकपण ताणें आपल्याचेर घेतलें. आमी थंयसर मरोंक जाय आसलीं त्या सुवातेर तो मेलो. आनी त्याच वेळार तो सर्वेस्पर म्हणून
महिन्यांतलो पोतून जिवोवन जालो, तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवोवन जालो. तो सदांकाळ जिवो म्हणून तोच सोर्वेस्पोर, तोच एकलो सोर्वेस्पोर. आख्ख्या ह्या संवसारान ताची स्तुती गाजता. हे पोरबेचो दीस. होच पळय संवसार रोचला पळय ते रोशनीचेर तेन्ना तो ह्या संवसारांत आयलो. हो ताचो जल्माचो दीस. ताणें कित्याक जल्म घेतला म्हणून अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. सगल्या संवसारान ह्या सगल्या लोकां पासत ही व्हडती बरी खबर. हांव तुमकां ही बरी खबर सांगतां. आनी दाविदाच्या नोगरान तुमच्या पासत कोणाचो जल्म जाला कितें म्हणटा? सोर्वेस्पर जल्मला अशें म्हणना, तारोणदार जल्मला म्हणटा. जेजू जल्मला म्हणल्यार कितें? तारोण दिवपी जल्मला. तो आपले पोरजेक तांच्या पातकांतल्यान साल्वार करतलो त्या पासत जेजू अशें तुमी ताका नांव दवरतले. तूं इफेनान वचना जावच्याक. तुज्या पातकांतल्यान तुका साल्वार करपी. तुजे पातकाक लागून जे फारीकपण तो आपूण घेता. तुका पातकांतल्यान साल्वार करून तुका स्वर्गार व्हरोंक तो एकलोच तारोणदार. ताचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त. ज्या दिसा ताणें जल्म घेतलो तो दीस पोरबेचो दीस. सगल्याकीन बरो दीस तो. म्हजो प्रश्न, ह्या तारखेर जेजूचो जल्म जाल्लो काय? 25 तारखे डिसेंबराचे जेजू क्रिस्तान आयजूय जल्म घेतला अशें तुमी विचार करीत? तुमचे भितर असो प्रश्न येता जाल्यार हांव बेथलेहेमाक गेल्लो. त्या बेथलेहेमान मारयेंत जेजू क्रिस्ताक पळय ज्या सुवातेर जल्म दिल्लो हांवें तें पळयलां. जायतो लोक थंय येवन ती सुवात जेन्ना ते पळयताले ताका हे दाखयतालो पळय तो गायड आसलो, ताका हांवें हो प्रश्न केलो. ताका कुशीन व्हेलो आनी ताका विचारलो, तूं वायट दवरिनाका कितें विचारता? हयता विचार कितें म्हणलो. पळय ह्या संवसाराक तारोन दिता पळय तो जेजू क्रिस्त तो ह्याच सुवातेचेर ह्याच स्पॉटाचेर जल्म घेतलो काय? म्हाका सोच सांग तूं. अशें विचारलें. तो म्हाका पळयता. म्हाका पळोवन ह्याच सुवातेचेर जेजू क्रिस्ताचो जल्म जाला म्हणून म्हाजेन सांगूंक जायना. पूण एक म्हाजेन तुका सांगूंक जाता. संवसाराक तारोन दिवपी जेजू क्रिस्त जल्मला म्हणून तितलें हांव जाणा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत तो जल्मलो. ह्या पासत आख्खो संवसार ताच्या जल्माच्या दिसाचो ते पोरमूज मनयता. तुमी जाणा कित्या पासत? कित्याक ताणें ह्या संवसाराची रचना केल्या. आख्खो हो संवसार पळय ताण रचला पळय ताच्या जल्माच्या दिसा. सारकी खुशाल बरीत जावन थिंगासर उत्सव कसो मनयता. मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, आतां हे फकत एक परबीं कशी उरतली. आनी वर्सान एक फावटी वा 2 फावटी येता पळय तसलीं मनशां त्या पोंदच्या पासत ताका कसलें बेसाव ना. आमचे मदें जायते लोक फकत क्रिस्मसा दिसा इगोर्जेन थिंगासर ते वेतात. आनी थोडे लोक जाल्यार फकत गूड फ्रायडे दिसा दिश्टी पडटात. आनी थोडे लोक इस्टराकूच फकत ते इगोर्जेन येतात. वर्सान फकत 3 वा 4 फावटी ते इगोर्जेन दिश्टी पडटात. हें जाल्यार हांव म्हणटा सारकी ओत्मिकाय आनी सारकें क्रिस्तांवपण न्हय. आमी पळयता जो हो मनीस फकत क्रिस्मसा दिसाच फकत तो क्रिस्मस, गूड फ्रायडे वो इस्टराकूच तो येता आनी ह्या दिसांनी येयनान. आनी दुसऱ्या दिसांनी ते येना, फकत क्रिस्मस आसतना आनी तो इगोर्जेन येता आनी थिंगासर मागीर तो आयकोता आनी देवाचें उतर प्रचार करता. त्या भाशेन ताणें म्हटलें, जे बैल आपल्याचें घर तो जाणा, गाडू पासून आपलें घर खंय तें जाणा, पूण म्हजे पोरजेक म्हजें ज्ञान ना, पूण म्हजी पोरजां म्हाका वळखना, अशें ताणें प्रचार केलो. तो जाल्यार एक धाकटुलो बिझनसमॅन आसलो, जनावरां पोसतालो. तो सारको आपल्या घरा गेलो. घरा वचोन तो आपल्या गोरवां लागीं गेलो. जेन्ना त्या बैला कडेन तो वयता, तो बैल सारके मोगान ताका लेवंक लागलो. ताणें हें पळयलें, एक बैल आपल्या मालकाक वळखता. तो बैल आपल्या दोनयाचो मोग कोत्ता. ताका पळय जे कोरोट दिता पळय तो मनीस, ताका उदक पिवंक दिता पळय तो मनीस, त्या मनशाचो तो मोग कोत्ता. आपल्याच्या दोनयांक जेन्ना तो लेवतालो ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवोंक लागलीं. हांव जाल्यार ताका फकत कोरोट दिता, तोरी आसतना म्हजो हो बैल म्हाका इतलो मोग कोत्ता, म्हाका लेवता. म्हज्या पासत प्राण दिला पळय त्या सर्वेस्परा पासत हांवें कितलें दिनवासूंक जाय आसलें.
हांव वर्सान फकत 1 वा 2 फावटी वयता तसलो हांव मनीस. आरे हांव कितलो व्हडलो पातकी. हांव योग्य ना. कितलो व्हरतो हांव अनउपकारी. हांव फकत ह्या बैलाक थिंगासोर फकत कोरोट दिता. त्या पासत तो म्हाजो कितलो मोग कोत्ता. म्हजो मोग केला पळय त्या सोम्याचो हांवें कितलो मोग करूंक जाय आसलो. म्हज्या पासत प्राण दिला पळय त्या सर्वेस्परा पासत हांवें तेजो कितलो मोग करूंक जाय आसलो. कितली ताका बोस करूंक जाली. ह्या दिसा उपरांत हांव फकत क्रिस्मसा दिसा वयता पळय तसलो बावार्थी हांव आसचो ना. ह्या उपरांत म्हाका मोग केला पळय त्या सर्वेस्पराचो, ताचो बरो भुरगो जावन हांव जियेतलो. हांव ताजे आभारी रावतलो. त्या दिसा ताणें असो निर्णय घेतलो. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, म्हजो इतलो मोग करून म्हज्या पासतूच ताणें संवसारांत जल्म घेतलो. म्हजो इतलो मोग केला ताणें इतलें आपलें बलिदान दिलां ह्या सर्वेस्परा पासत. वर्सान फकत 1 आनी 2 दीस दिवन ताका आर्गां दिता पळय तसले भावार्थी जावन अशें जियेनाकात. तुमी ताका दिनवासनी दिवन ताकाच आर्गां दियात. म्हाका इतलो मोग केला पळय त्या सर्वेस्परा हांव कितें करिता पळय इतलें उणें. आयच्या दिसा उपरांत खरो एक भावार्थी जावन, खरो एक आत्मीक मनीस जावन हांव जियेतलो ही आशा दवरता. क्रिस्मसाचो गिफ्ट कसो? हांव म्हजें जिवीत हांव जेजू क्रिस्ताक तें सोंपयता ह्या भाशेची आशा दवरता. अशें कित्याक? कित्याक सर्वेस्परान म्हाजो जायतो मोग करून आपल्या पुताक ताणें फाटयलो. ह्या संवसारान म्हज्या पासत ताणें गिफ्ट कसो धाडलो. ताच्या पुतान म्हजो इतलो मोग घेवन आपल्याचो जीव भेटयलो. ताणें आपल्याचें रगत व्हांवयलें. इतल्या व्हडत्या मोगाच्या बोलदेक हांवें ताका कितें दिवंक जाता त्या दिसा थंयसर ताच्या जल्माक थिंगा सुवात नासली. आयज म्हज्या काळजान आजून पासून हांव जेजूक सुवात दिवंक नासली. पूण आयज ते जनवार पासून आमचे कीन बरें. त्या जनवारां कीन आमी पासून व्हडतीं जावचीं न्हय. म्हज्या काळजान हांव जेजू क्रिस्ताक सुवात दितलो. आनी ह्या उपरांत हांव पासून एक बरो मनीस कसो जेजू क्रिस्ताक बोसतलो. तेजी आराधना करतलो. ताजो पूत जावन हांव जियेतलो. आमचे मदीं असले कोण लोक आसता जाल्यार तुमचे हात वयर काडात. येस, येस. व्हडत्या पवित्र बापा, व्हडत्या मोगाच्या बापा, तुज्या पुताचो जल्म सगळ्याकीन व्हरतो. तुजें जिवीत सगळ्याकीन व्हरतें. तुवें केला पळय तो बलिदान सगळें व्हरतें. तुजो मोग तो चड आनी चड व्हरतो. असलो मोग आनी असलें बलिदान दाखोवच्याक तुवें संवसारांत जल्म घेतलो सर्वेस्परा. तूं सगळ्यांकीन व्हरतो. तुका सर्वेस्परून मानून घेता पळय तो लोक सुभागी. हें सुभागाचें जिवीत आमकां सगळ्यांक मेळोंक ह्या भाशेन आमी सगळीं मागणी करता. तूं आमचेर काकूळट कर. ताज्या बगर आमचें जिवीत शांतीन आसतलें जिवीत आसतलें. तूं ना जाल्यार आमचें जिवीत सारकें कांसेरीचें त्रासान पडटा तसलें जिवीत. तूं नासतना जिवीत म्हळ्यार फकत रडपाचेंच. कितें जावं बापा, तुज्या बगर कोण जियेता आनी तो आयज आवंडेता ह्या भाशेन कोण आशा दवरता आनी विनंती करता, तूं तांकां भेट दी. तूं तांकां हात लाय. तांकां तूं मानून घे बापा. तांकां आपल्याचो पूत आनी धूव म्हणून तूं मानून घे. आनी तुज्या राज्याचें थिंगासर दायजी कर. तुज्या पासत जियोच्याक तूं ताका आदार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें मागणें हांव कोत्तां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.